फायनली म्हाका असलेच जाय आसलें. नाही 2 ऑर्डरी आसा. एक ही ऑर्डर आसा, एक ही ऑर्डर आसा. ही बीन गिफ्ट पॅक बीन करून घेतली ही पॅक. चल तर घे. ड्राय फ्रुट्स पळय पळय नाका जाल्लेच काडटा हो. एका सांगलें न्हू एका सुपर मार्केटान हाडप म्हटलें विचित्र. म्हाका हे करूं नाका तूं इम्प्रेस करूं नाका गे तुजे फूल तुकाच दवर. सो हे गाईज गुड मॉर्निंग. सकाळची न्हय 9 या 9:30 कितें तरी जाल्ली आसा आनी आयचो व्हिडिओ सुद्दां हांव बेगिनाच स्टार्ट करता. तर आजून हांवें ब्रेकफास्ट बीन कांय करूंक ना आनी मम्मी सुद्दां फार्मान गेल्ली आसा. म्हटल्यार ती 8 8:30 म्हटल्यार फार्मान वयता. सो ती फार्मान गेली आनी सद्या हांव एकलेंच आसा आनी हॅरी आसा. सो म्हाका आतां ब्रेकफास्ट करूंक जाय आनी मेन म्हटल्यार आयचो व्हिडिओ बेगिना स्टार्ट करपाचें कारण म्हटल्यार न्हय आयजूय थोडें फारशें म्हाका भायर वचपाक जाय. आनी एक्चुली वचपाची गरज नासली पूण अशें रिजन पडलें ताका लागून भायर वचपाक जाय. एक्चुली तुमकां खबरूच आसतलें काल आमी सांखळे गेल्ली आनी जेन्ना काल आमी सांखळे गेल्ली न्हय तेन्ना म्हाजे 3-4 ऑर्डरी येयल्ले घरा कडेन. पूण जालें अशें की म्हाका ते रिसीव करूंक गावोकूच ना आनी तेतूंतले 2 ऑर्डरी जे आसा न्हय ते न्हय 2-3 एटेम्प्ट जाल्लो आसा. सो तो डिलिव्हरी बॉय काल म्हणपाक लागलो तूं यो आनी ऑफिसानूच घेवन चल. म्हटल्यार 2 दीस जाले म्हाका ते रिसीव करूंकूय गावनासले आनी हांव ते कॅन्सलूय करूं शकना कारण तेतूंतल्या तितून न्हय संजूचे ऑर्डर्स आसा. म्हटल्यार फाल्यां ताका न्हय गिफ्ट्स दिवपाक जाय तेय बीन ऑर्डरी भितरूच आसा. सो ताका लागून म्हाजे ते ऑर्डरी खूब इम्पॉर्टंट आसा. सो ताका लागून म्हाका आतां ऑफिसान वचून ते कलेक्ट करचे पडटले. म्हटल्यार म्हाजीच मिस्टेक आसा न्हय कारण ऑलरेडी 3 एटेम्प्ट जाले तरी बट ते हांवें रिसीव करूंक ना. ताका लागून स्पेशली म्हाका आतां वयचें पडटलें आनी ते थंय वचून रिसीव म्हणजे लागींच आसा ऑफिस सो थंय वचून रिसीव करचें पडटलें. एक्चुली कांय प्लॅन नासला भायर बीन वचपाचो म्हाजो. सो जस्ट नाव हांवें संजूक कॉल केला मातसो येता काय म्हणून मातशें वचून येवया म्हटलें कारण म्हाकाय मातशें बरें पडटलें तो आसलो काय आनी लागींच आसा. सो आतां येवपाचोच आसा तो वचून येतलें हांव कारण ताकाय बीन मागीर कामाक वचूंक जाय ना ऑफिसान वचूंक जाय ताका लागून. तेच्या पयलीं ब्रेकफास्ट बीन करता. सो व्हिडिओ म्हटल्यार पयलीं स्टार्ट करया. सो हांगसर बसलेलेंच न्हय हांव हॅरी बी आसा पळय न्हिदला हांगसर आनी हलकोसो म्हजो आवाज जो आसा न्हय तो भरभरता कारण गरमी जाता म्हणून सद्या हांवें थंड न्हांवपाक स्टार्ट केल्लें आसा. ताका लागून आवाजान आपलें काम स्टार्ट केल्लें आसा. तर अशा तरेन पळोवया आतां कसले पार्सल्स आहा न्हय ते तुमकां फाल्यांच्या व्हिडिओन पळोवंक गावतलें. आनी म्हाजी बीन एक ऑर्डर रिसीव जातली म्हाका. सो ती अनबॉक्सिंग मात करतलें हांव मागीर घरा येता म्हटल्यार येवच्या येवन. ओके सो चला तर मातशें रेडी बीन जाता हांव आनी मागीर मेळटा तुमकां. तेच्या पयलीं च्या बीन घेता मातशी. पक्षी न्हय बरें आड्डता वेगवेगळे सामके आवाज येता आसतलो तुमकां येवपाक. सो गायज जालें हांव रेडी बीन जावन भायर रावला. म्हटल्यार ब्रेकफास्ट बीन केलो सगळें सारकें सिस्टमॅटिकली दवरलें बी लॉक बीन केलें आनी भायर येवन रावया म्हटल्यार आतां संजयाचो वेट करता. तो येयलो की मागीर डायरेक्ट वचोंक गावतलें ताका लागून. आनी बरो आवाज येता पळयात पक्ष्यांचो. सकाळच्या टायमार भरपूर पक्षी आड्डतात मोर बीन आड्डता आनी हांवें न्हय हेच टी शर्ट घातलें कारण म्हटल्यार आसूं लागींच आसा न्हय ताका लागून हेच टी शर्ट घालया म्हटलें. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळीं तुमी. आय होप सो तुमी सगळीं बरी आसतली आनी सगळीं बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर आतां हांव वयताच न्हय सो आनी एक काम घेवनूच वयता हांव कारण हें काम जें आसा न्हय तें प्लॅनिंगेन नासलें बट आतां त्या सायडीन वयतात न्हय सो म्हटल्यार सुपर मार्केटान मातशें वचून येवया कारण न्हय देवाचें सामान म्हटल्यार धूप अगरबत्ती बीन काबार जाल्लें आसा. सो म्हटल्यार तें सोमतेच घेवन येवया कारण न्हय अगरबत्ती धूप बीन नासलें न्हय जाल्यार म्हाजे कडेन पुजाच जायना. म्हाका अशें दिसता की पुजा करूंकूच ना म्हणून ताका लागून. आनी म्हाका जशें अगरबत्ती जाय न्हय तशें शॉपांचेर म्हटल्यार आमच्या हांगसर ते फ्रुट्स तितले दवरिना फ्रुट्स अगरबत्ती बी. ओके सो म्हापसा बीन ते दीस हांव हाडूंक विसरलें. सो म्हटल्यार आतां त्या सायडीन वयताच न्हय म्हटल्यार आमी वचपाचें आसा धारगळ सायड. धारगळी आसा तेंचें ऑफीस. सो धारगळी येताना आमकां सुपर मार्केट बीन मेळटा थंयसून हांव धूप अगरबत्ती बीन सगळें एकदम घेवन येतलें. आनी अशें ना की आमी विकली बीन हाडटा आमी न्हय हांव स्पेशली एकदम स्टॉक भरता अगरबत्ती मागीर धूप बीन. सो म्हाका बरें पडटा ऑलमोस्ट 6-7 म्हयने तर असो हांव स्टॉक भरता म्हणजे म्हाका
अजिबात टेन्शन नसता ताका लागून. आनी पळोवया संजय आतां फोन करतलें हांव ताका बट तो रिसीव करिना. मे बी गाडयेचेर आहा दिसता ताका लागून. पळोवया येयलो की सोमतें वयतलें. आनी गरमी भयानक जाता सामकी. भायर बीन सरलें न्हय पावडर बीन क्रीम लायलें काय आनीक गरमी जाता. म्हाका जाल्यार खुबूच गरमी जाता. तर चला येयलो का मागीर मेळटा तुमकां. त्या मातसो वेट करता, भायरूच रावून हांव. 9:30 टायम दिवन 10 पावपी मनीस. 9:30 येतालो. 9:30 येतालो. 10 जाली. ओगी राव तू केन्नाच बेगिना ना. तू सदां सारको 1 वर तरी तुका लेट जावकूच जाय. खरेंच सदां सारकोच लेट तू. कितें करून सवयचो गुण तुजो. चल या आतां. बस करूं नाका, तुकाच लेट जातलो ऑफिसान वचो. गरज ना म्हाका तेजी. वदळच्यान वेट करता हांव. काय नाका म्हाका. म्हाका हे करूं नाका, तूं इम्प्रेस करूं नाका. घे तुजें फूल तुकाच दवर. हो मनीस 9:30 टायम दिल्लो, आतां 10 जाली. वदळच्यान हांगसर हांव वेट करता. हे आयचेच न्हू, सदांचेच. टायम दितलो 9, पावतलो 10. खरें की ना? आयजूय तसोच येयला पळय आतां. आनी हेतून काय म्हाका ना, एकाच कामाक वचोंक लेट जाता. चल चल आतां टायम वेस्ट करनाका. चल हय हांव वदळच्यान रेडीच आसा. तूं वगीर राव. सदां सारको तसो हाडा. काय करूं शकना. आनी फूल कित्याक दिला तें. सो चला सगळ्यान पयलीं ऑर्डरी कलेक्ट करता आमी आनी तेच्या मागीर फुडलो प्लॅन. गरमी जाली म्हाका हांगा रावन रावन. तर हांव जर न्हू बेगिना भायर सरत जाल्यार हो पावना आनी हांव लेट करीत जाल्यार हो रोखडोच पावता. चला आतां या. पावली आमी धारगळी आनी ऑफीस सोदता. सगळे रस्त्यांची वाट लायल्या. धारगळी कितें पळय पळोवपा सारकोच रस्तो ना हांगसर. हांगा खंय तरी ऑफिस आहा तें पळोवया, चॅक करया. संजयने हांगसर विचारूंक गेला ऑफिस खंय आहा तें. हे आहा तें एमेझॉन आसा. आमकां जाय शेडो फॅक्स. आनी रस्त्याची कंडिशन पळया. धारगळी सुद्दां न्हय सेम अशेंच करून उडयला. पळोवया खंय आसा तें आतां ऑफिस. खंय आसा रे? आमी चॅक केल्ले तें वदळ तेच मरे तें. हांवें तुका सांगलेलें न्हू तेच म्हणून तें. म्हाका खबर नासलें. बाण मारिना पूण तेच न्हय तें. तेच मरे पूण तें. चल तरी या पळोवया, चॅक करया चल. सो एक्चुली आमी ऑफिसान पावली बीन बट पार्सल घेवनूय गेलो खंय तो. आमी कलेक्ट करपाक गेल्ली पूण ऑफिसान पार्सल ना. संजय गेला ऑफिसान. सो रिटर्न वयची पडली आमकां आतां. आनी पळय हांगसर आसा संजय. सो डिलिवरी बॉय पार्सल घेवन गेलो. आतां कॉन्टेक्ट करचें पडलें आनी ताका सोदचो पडलो. डबल वावर जालो. सो गायज घेतले आमी थोडे फारशे. म्हाका जे जाय न्हय ते ह्या सुपर मार्केटान मेळोंक ना, ताका लागून आमी दुसरे कडेन वयता. सो इतलेच अगरबत्ती बीन गावल्या म्हाका. जे फ्रुट्साचे अगरबत्ती जाय ते मेळोंकूच ना. सो आतां पळय संजय. सो चला आतां दुसऱ्या सुपर मार्केटान. हेच्या पयलीं एक सुपर मार्केटान गेल्ली थंयूय नासलें. हांगा ओके आयज फावटी जाता रे.
आयज बेश्टे रावंडूच पडटा जे जाय जाय ते मेळच ना सामकें तितूंतल्या तितून एक ऑर्डर म्हाजी कॅन्सल जाली तेजें म्हाका टेंशन पयलीं आनी संजूचे गिफ्टूच आसले ते आतां क्लिनाच्या सुपर मार्केटान हे घेवया कितें घेता बड्डे तें कितें नाका न्हू बेश्टे फालतू खर्च करना फायनली म्हाका असलेच जाय आसले फ्रेश फूल केल्ले ते अदींच सोदताले कितें तूं सोदतालें हांव कित्याक ते अगरबत्ती पिंक मस्क रॉयल ऑर्चिड अरे भाई 3 in 1 की येत रहा हमको ये भाई 3 in 1 ओम टाइप दिसते काडटा मरे मिक्स काडटा हेजोय मात बरो येता पूण मम्मीक लायक ना तूं काय लायक ना मस्क मेलन एक काडटा अरे भाई हमको ओम बरी लागली वयर हा पळय वयर हय येतलो वास बरो हां हय न्हू स्टिकी नोट्स आहा हांगसर कितें पकरता गो तूं पायनॅपल कितें दूख तें दूध पॅक घेवन येता चड लांब वचपाचें पडों फायन थोडे घेतले आनी हे कितें वाती कलरींग वाती पळय आयज म्हाका तूं शॉपिंगेक घेवन येयला पयशे दिया आं हे म्हाका वचूंक कामाक एक घेता कितें वास बरो येता तर शिरको नाका न्ही पळय फुडें आसा हँड वॉश चल तर घे संतूर आल्या पळय वास बरो येता सेवलॉनचे कसले आहा पळय कसले आहा मरे ते कितें आहा प्रोटेक्ट अबे संतुरा प्रोटेक्ट म्हणून प्रोटेक्ट घे हे घे संतूरचे संतुराक वास बरो येता वासात जे घेवंक चल फुडें चल तसोच चल त्या सायडीन हांगसर जाय जाय न्हू ते गावले आमकां एटलिस्ट नाका नाका तेच काडटा जाय ते काडीच सो मेन जे जाय आसले न्हय ते गावले हांगसर बरी जाली आमी हांगसर येयली ड्राय फ्रुट्स पळय नाका जाल्लेच काडटा हो एका सांगलें न्हू एका सुपर मार्केटान हाडप म्हटल्यार विचित्र शॉपिंग टायम वेस्ट करता फूड कलर पळय खंय दिसता जाल्यार म्हाका एक रेसिपी ट्राय करूंक जाय सो फूड कलर सोदता पळोवया खंय मेळटा तो पळय खंय दिसता जाल्यार केवडा फ्लेवर आहा जाल्यार पळय
लाईक नुग्रियन गिजर फ्लेवर नाका पण मला केवढा फ्लेवर आला पण केवढा हांव नाही संजूक एक गिफ्ट प्लॅन करता आणि ताका खबर ना सो ताका लागून नाही गिफ्ट प्लॅन करता म्हणजे दाखयता तुमकां घरा वचून सद्या जे जे जाय नाही ते घेता सो हांगसर मंच 2 मंच घेता एक किटकॅट घेता हे तर हांवें ऑलरेडी घेतले सो गाईज झाले आमचे घेतले आम्ही आणि नाना म्हटलं ही पाहत इतली शॉपिंग केली साहेबाचे तोंड पयत लस्सी पिता लस्सी चला आता घराकडे वयता आम्ही डायरेक्ट नाना म्हटलं नाही भरपूर शॉपिंग झाली आमची घरा ठीक आहे नाही पुढे सो झाले आता हांव घराकडे वयता आणि हो मागीर कामाक वयता हातीन चावी असताना नाही चावी थंय सोदता म्हाजे कडेन सोदता खंय आसा हातीनच तेजी चावी आसा आरे हो म्हाका विचारता ते सुद्दां हांसपा लागले तुका म्हणजे म्हणीसूच विचित्र वस्तू हातीनच आसता पण सोदता सगळी कडेन चला जालें थोडे फ्रुट्स घेवपाक जाय मागीर जालें म्हाजी नाही फ्रुट्सूच घेवपाचे उरले आनी संजय तो भायर थंय रावला द्राक्षात घेता हांव फक्त सो हांगसर फ्रेश असे फ्रुट्स आसा पूण हांवें न्हय द्राक्षां मात काडली कारण बरी आसा 2,000 years later. आता तुका लेट जायना तो पळय तो येयला आतां चॅक करूंक तेकाय दाखय आतां कितें सो जोक कितें जालो ना तो सांगता तुमकां आतां चॅक करपाक बसला पळय एक्चुली आमी गेल्ली अगरबत्ती बीन हाडपाक अगरबत्ती धूप बी पूण ह्या पात्रावाक बीन खरें सांगता एक धाकटो भुरगो ना परवडलो सुपर मार्केटान बीन शॉपिंग करूंक बट हो मनीस नाही सुपर मार्केटान कोताना अजिबात कोताना थंय आमी 500 रुपयाचें सामान घेवपाक गेल्ली थंय तेणी 1400 रुपयाचें बील केलें 1400 रुपयाचें आनी तें बीन युजफूल कांय ना एअर फ्रेशनर हांवें एक म्हाका लागून कॉलगेट घेतली तुवें घेतली म्हाकाय बीन हीच कॉलगेट जाय आपले वय आनी एक कॉलगेट घेतली घरा कडेन व्हरून तो पळय एअर फ्रेशनर बीन विनाकारण तरी हांवें एका कितलो कंट्रोल केला ना थंय की नाका नाका ते गोश्टी घेवं नाका म्हणून 1400 रुपयाचो बेश्टे बील करून येयला मम्मीक कळत नाही मम्मी म्हणटाली तुमी आनी दोगांय विचित्रच आतां तो आनी तो बसला तो पळय हांवेंनूय कितें प्लॅन केलें संजयाक लागून मागीर सांगतलें कळ्ळें तो चॅक करता तुवें तेका लागून म्हाकाच लागून घेतला हांवें सगळें ऐकलें हय तो चॅक करता की तुवें तेका लागून कितें घेतलें तें तेकाय दाखय विनाकारण संजया तुवें विनाकारण बील केलें विनाकारण आतां बेश्टे पळय तो एअर फ्रेशनर विनाकारण थंय कितें कितें काडलें न्ही कळ्ळें विनाकारण थंय सुपर मार्केटान एक एक गोश्ट काडली आनी जशें बील पळयलें हेचे तोंडार क्वेश्चन मार्क जे वस्तू गरजेचे ना ते सुद्दां एड ऑन केले म्हाका तुवें कॉलगेट घेतली म्हाकाय बीन कॉलगेट जाय चल धाकटो भुरगो परवडलो सुपर मार्केटान न्हू तूं कितें चल बाय सो गायज फायनली न्हय हांव फ्रेश बी जालें पुजा बीन करून घेतली आणि आता माझे कडेन भरपूर असो टायम आसा सो म्हटलें गिफ्ट जे आसा ते पॅक करून घेवया आणि सायड बाय सायड जे ऑर्डरी म्हाका प्रेझेंट रिसीव जाले ते म्हटलें अनबॉक्सिंग करया पळोवया चेक करया कशें कितें आसा तें आणि तितूंतल्या न्हय 2 ऑर्डरी आसा एक ही ऑर्डर आसा एक ही ऑर्डर आसा ही म्हाजी ऑर्डर आसा आणि ही जी आसा ती संजूची आसा ही संजू खूब लायक जातली म्हटल्यार गिफ्ट जे आसा ते लायक जातले आणि हांगसर 3-4 गिफ्टां जी संजूची आसा ती म्हाका पॅक करूंक जाय आतां 3-4 गिफ्टां आनी हांवें 5वें गिफ्ट सुद्दां ताका लागून प्लॅन केल्लें बट
कितें म्हणटा तशें कॅन्सल जालें, सो आसुनी म्हटलें काय ना परत ऑर्डर करतलेंच हांव. बट म्हाका तें जाय आसलें, हांवें ताका लागून परफ्यूम ऑर्डर केल्लें बट कॅन्सल जालें. आनी कितें करूं शकता न्हय, ताका लागून तर आसुनी. सो आतां बाकीची गिफ्ट्स पॅक करतलें हांव आनी हेतून कितें आसा तें दाखयता तुमकां. हें म्हाका लागून हांवें ऑर्डर केल्लें. हेजें लिंक बी दिता तुमकां, जाल्यार तुमी ऑर्डर करूं शकता. 105 रुपया कितें हेजो प्रायस आसा. फ्लिपकार्टाचेर हांवें ऑर्डर केला. गरमी कितकी जाता नाल्यार तरी म्हाका गरमी जाता तर. ओके, सो हेजी अनबॉक्सिंग केली हांवें. अशें आसा हें पॅकींग, क्यूट पॅकींग येयल्ली हेजी. आनी ही हा क्लिप्स. ही हांवें कित्याक ऑर्डर केल्या जाणा, कारण खंय दवरलेली गावत ना. हे पळय अशे तरेन क्लिप्स आसा, बरी आसा एकदम. थोडी खूब टायट येतात आनी केंसांक लावपाक प्रॉब्लम जाता. सो हे पळय अशे तरेन तुमी लावूं शकता. और सो हे एक आसा आनी तेजे मागीर 4 आसा ती टोटल. 105 रुपया कितें तरी म्हाका पडली. तेच्या मागीर ही एक आसा, हे पळयात ग्रे कलर. ओके, हे बरें आसा. तेच्या मागीर हे एक आसा फ्लावराचे, हे पळयात. लास्ट ब्लॅक कलर बरें दिसता, क्यूट अशें. हे बरें दिसता सामकें. हे तेजे मागीर हे एक फ्लावराचे. तेजे उपरांत हे एक आनी तेजे मागीर हे एक. गिफ्ट पॅक बीन करून घेतली. ही पॅक हे ऑलरेडी न्हय पॅक आसले. हांवें 3 जी आसा न्हय ती आतां पॅक करून घेतली. हे एक आसा हेल्मेट आनी तेच्या मागीर हेंच्या भितर कितें आसा तें कळटलेंच तुमकां. सो अशे तरेन आनी इवन हेल्मेट कसलें आहा तें बीन त्याच व्हिडियोन कळटलें तुमकां. तर सद्या अशे तरेन हांवें पॅक करून घेतली फायनली. बरो टायम गेलो हे पॅक करपाक. पेपर न्हय म्हटल्यार पेपर जे हांवें यूज केला गिफ्ट पेपर, तितून बरें जाता पॅक. बट हे जे आसा न्हय तेतून खूब टायम वयता सामको.